आयतार 12 ऑक्टोबर बीन अ संडे सदां भाशेन आमचे कॅथलीक भाव भयण्यो मिसाक वतात. ही भयण जावन आसा आमची नावेली दोंगोरी वॉर्डाची जागबीक रेजिडेन्सी म्हणटा ते फाटल्यान ती फ्लॅटात रावतात. वो तिचो घरकार डॉमिनिक फेर्नांडीस, तिची घरकार इनासीन बाय, ती 8:30 मिसाक गेली. मिसाक साकून मिस काबार जाले 9:30. शी विजिटेड द सिमेट्री म्हणजे ते रजार करपाक गेली. सो 9:35 जाले आसतले. मागीर ती आपले पेपिच्युअल सकर स्कूल आसा आमचे, सो आपल्या घरा कडेन येवपाक ती भायर सरली. वायल गोईंग पेपिच्युअल सकरा कडेन मदेंच 2 जाण भुरगे आयले, बायक घेवन फास्ट आयले आनी तिचे गोमटेक न्ही सळकोडी आशिल्ली 3 पावनाची आनी ताका एक लॉकेट आशिल्ले खुर्साचे जेजूचे लॉकेट आसलेले. ते आयले खंय आनी तेंचे कडेन कितें तरी आशिल्लें ते खातीर. सो दे वर प्रिपेर्ड. तिणी खंय तेजे घातले आनी ते वळले पळय आनी फास्ट गेले. शी लॉस्ट अ बॅलन्स. शी कूड नॉट इवन सी द नंबर प्लेट. आतां नंबर प्लेट पळोवना पण 2 भुरगे ते खबर आसा. आतां म्हाका रोखडो फोन मारलो डॉमिनिक बाबान. हांव पयलें ते स्पॉटार गेले. ते चाकून आमी हांगा आयली. समीर गांवकार जो PSI आसा, आतां ताका आमी कंप्लेन दिली आसा, ती रेजिस्टर करपा लागल्या. PIक मेळ्ळे हांव सुरज सामंताक. ही ऑल्सो सेड दॅट आय लूक इनटू द मॅटर. इट इज नॉट ओन्ली लुकींग अबाउट इनटू द मॅटर. हांव कितें म्हणटा, ह्यो चोऱ्यो थॅफ्ट न्ही नावेली खूब जावपा लागल्या. ते गँग जाल्ले आसा. फाटल्या दिसान थंय एक जाणटेली सिनियर सिटीजन 74 इयर ओल्ड बायल, ती फक्त इवनिंग वॉका वताली भायल्यान, जाणटेली, तिची सळकोडी घालून गेली. हांव कितें म्हणटा की हे खंय तरी ट्रॅक जावपा जाय आनी हे कोणाक हें करपा ट्रॅक करता, हे कोणाक हें करता, विक्टीम कोण जाता, हें जाता जाणटेली, चड करून सिनियर सिटीजन. आतां तिका शी इज मोर दॅन 60 years ओल्ड. बोटीचेर आसतना खंय बॉम्बे साकून 7 वर्सांनी ती सळकोडी हाडली 3 पावनाची म्हळ्यार कितले लाख जाले तुमी आतां पळयात. आनी तिका वयल्यान बरो पेंडंट आशिल्लो जेजूचो. हांव म्हणटा हे जे जाता पळय आतां तो रूट जो आसा, हांवें पुलिसांनी सांगिल्लें आसा. आमचे नावेली जंक्शना कडेन CCTV कॅमेरा आसा. आमचे मुखार थंय पेपिचोला कडेन CCTV कॅमेरा आसा. राजू शॉप अंबिका स्टोर्स म्हणून आसा, थंय CCTV आसा. ते भुरगे गेले आसा दोंगरी भितरल्यान. सो यू कॅन ट्रॅप म्हणून. आनी आतां वी वर सपोज टू गो ग्राम सभा चल्ल्या म्हणून आमी रावल्या. सो आय बी सेंडींग द PSI देर आनी ट्रॅक करचें. कित्याक येता वता पयलें हांव सांगपा सोदता नावेलीकारांक, दोंगरेकारांक आमच्या आनी सबंद नावेलीकारांक, हे खंय तरी गँग जाल्ले आसा. हे भुरगे पळय रातचे रावनात, ते दिसाचे सकाळी चोरी जाल्ली आसा. सो हांव दिसता खंय तरी लूपहोल आसा, खंय तरी चुकता. हांवें सांगलां PI बाबा PSI खंय तरी पेट्रोलिंग करपा जाय. सगळे CCTV कॅमेरा चलता जाल्यार पळोवपा जाय. बिकॉज आयज तिचे 3 पावनाची गेली, ती रडटा. ती सांगता ही चलयेक आपूण काजरां लागून धरिल्ली, गोवान आपले कश्टान केल्ली सोडपडी. सो पुलीस रडनाका ना. सो हे जावपा शिरी ना. पुलिसांनी सांगला हांवें जाता तितले बेगीन ट्रॅक करात CCTVचे कॅमेराचेर आनी वडीं जावं ते चोरतात पळय ते चोरांनी धरून हाडून बडोवपाक जाय म्हणून. कित्याक दीस इज हार्ड अर्न मनी. तेजी कर्जाची हें ते तेशकोन न्हय उलय सांग स्ट्रॉंग सांग कितें जालें तें तूं सांग, तुज्या तोंडान सांग. सकाळीं मिसा गेली सांग. सगळ्यांनी 9:30 मीस काबार जाले. मीस काबार जावन शिंतरी येयले, मातशें रजार गेले आनी 9:30 पायस करून जाता ती पावलो तेन्ना ती सारकी येयले स्लो जालें अशें करून चोयलें. समथींग घोड्यांतली काडून चोवपाक उरलें. चोर म्हणलें. मागीर तेजे कडेन गडगड पळोवपाक गेलें. पयलें फास्ट गेली वयचे. तो आमकां तो एक बाटकेलो आसलो तो अशें करून मरून कलर घालो तेणें आनी फाटल्यान. आनी तो फुडल्यान आलो तो हेल्मेट घालना बाबा आनी कितें घालता तेश करून कांय खबर ना. दीस कॅन बी ट्रॅक. मुखाल्लो खंय हेल्मेट घालून आशिल्लो आनी दुसरो खंय. सो आय थिंक ते खंय तरी 4 रस्त्यार नावेली जंक्शनाचेर रावले, तिचे दोड धरून रावले. सो दीस इज प्लॅन्ड चोऱ्यो जावपा लागल्या नावेली. सो हाजेर मातशें गोवान पाविल्ल्यान येता आसतना बावडी चलून येताली की मिसा साकून. सो दिसाचें जावपा लागलां आनी देर अटॅकिंग ओन्ली सिनियर सिटीजन. हांव नावेलीच्या म्हज्या जाणटेल्यांक सांगता चड करून तुमी मिसाक वता, शॉपिंगाक वता, बाजरांक वता, खंय वता पळय तेन्ना सांबाळा. ते भांगार मातशें गायनात गून जाल्यार चलता. बिकॉज तुमी कश्टान केल्ले ते, तुमचे रक्ताचे व्हांविल्ले पयशांचे भांगार केल्ले ते फोटेले घालून भोवा. कित्याक इतले कश्ट करून केल्ले चोराक न्ही खावपा खातीर. आतां हे सांगलां पुलिसान सांगलां जाता तितले बेगीन आतां आमी ट्रॅकिंग करुया पळोवया म्हणून. सो आय एम गोना असिस्ट विथ ऑल द CCTV फुटेजीस. थँक्यू.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.